एका अपक्षासहित गोवा फॉरवर्डाच्या मंत्र्यांकडे मागले राजीनामे. नव्या मंत्र्यांक घेवपा खातीर केली तजवीज. गोवा फॉरवर्डाचो रोखडोच ट्वीट. गोंयांत मायनिंग सुरू करपाक केंद्र सरकार लागले चालीक. परत तपासणी करून रिपोर्ट दिवपाचो अमित शहाचो आदेश. गोंयभर आकांताचो पावस. सावड्ड्या चोरांनी दुकानां फोडली. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. सोपूतविधी सुवाळ्याच्या आदले दीस गोवा फॉरवर्डाचे 3 मंत्री आणि एका अपक्ष मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान राजीनामे दिवपाक सांगल्यात. हाचे खातीर रजाव दिला. केंद्रीय नेतृत्वाची तशी इत्सा आसा. गोवा फॉरवर्डान हाचेर आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या, पूण तडजोड करपा खातीर मेकळीकय दिल्या. नव्या मंत्र्यांचो सोपूतविधी शेनवारा जातलो. मंत्रिमंडळांतलो बदल निश्चित आसलो तरी हे विशीं अधिकृतपणान अजून कसलीच म्हायती भायर येवंक ना. आमदार हे विशीं कांयच उलोवपाक तयार नात. मंत्रीपदां वांटप हो मुख्यमंत्र्याचो विशेष अधिकार आसा अशें ते सांगतात. खासा दिल्ले म्हायती प्रमाण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय तशेंच पर्वरीचो आमदार आनी महसूल मंत्री रोहन खंवटेकूय मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाचे आसात. तांचे कडली खातीं काडून आदलो विरोधी पक्ष नेतो बाबू कवळेकार आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक दिवपाची शक्यताय आसा. बाबूक उपमुख्यमंत्री पदूय मेळपाची शक्यताय आसा. जाल्यार फिलीप नेरीक उदका स्त्रोत आनी मायकलाक राना खातें मेळटलें अशेंय ताचें म्हणणें. हें घडटलें काय ना तें खबर ना. तशेंच आनिकूय बदल जावपाची शक्यताय ताणें उक्तायल्या. आतां प्रत्यक्षात कितें घडटा तें पळोवचें पडटलें. पार्टी को कैसा काम करना है, क्या करना है, तो आगे कैसे लेके जाना है और एक शुरू होकर आगे का पार्टी का प्रोग्राम कैसे बढ़ाना है उसमें चाहिए. कांग्रेस की तरफ से खास तौर पर उससे आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने करोड़ों रुपए लेकर अपना ईमान बेच डाला, अपना आत्मसम्मान बेच डाला. ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ. मुझे वहाँ भी बहुत से पत्रकार मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं किया. बात हुई, उनका कहना है कि 15-20 करोड़ रुपए दिए गए हमारे एमएलए को पार्टी चेंज करने के. वो बोलेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं. चले आई सीएम है, चलो तो डिसाइड. काँग्रेसीचे जे 10 आमदार फुटून भाजपात गेल्यात ते बिरेस्तार मेरेन दिल्ली आशिल्ले. तांचे वांगडा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, उपसभापती मायकल लोबो आनी भाजपाचे पदाधिकारी दिल्ली गेल्ले. बिरेस्तारा राती भाजपा अध्यक्ष अमित शहाची भेट घेतले उपरांत शुक्रारा ते गोंया आयले. दाबोळेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. काँग्रेस हो फिनिक्स पक्षी. मातयेंतल्यान पुनर्जल्म घेवप हें ताचें खाशेलेपण. काँग्रेस काबार जावंक ना. तो परत नवे उमेदीन आनी नवे चेहरे जोमान घेवन मुखार सरतलो. 10 आमदार फुटून भाजपात गेल्या उपरांत काँग्रेसीन प्रतिक्रिया दिल्या. काँग्रेस पक्ष आता सकयल्ले पातळेर वचून चांचपणी करतलो अशें महिला काँग्रेस म्हणटा. पक्षाक परती कोणे खोट मारची न्ही हाची जतनाय घेवन तरणाटे आनी इमानदार उमेदवारांक घेवन फुडें सरतले. लोकांचे उदरगती खातीर ह्या आमदारांनी पक्षांतर करूंक ना, जाल्यार स्वताच्या फायद्या खातीर केला अशें प्रतिमा म्हणटा. पळयात ती कितें म्हणटा ती. डेट डेव्हलपमेंटा खातीर गेल्या जाल्यार सो यू आर एडमिटींग डेट BJP was doing partialities in their constituencies and were not letting the Congress MLAs do their job. That phoenix bird sets fire to herself and it dies and goes into ashes. ते बर्ड कितें करता, आपणाक उजो लावन घेता आनी गोबर जाता आनी गोबरांतल्यान न्यू लायफ येता. आनी ते न्यू लायफ कशें येता, न्यू एशिसांतल्यान न्यू लायफ येता, मोर ब्रायटर, मोर ब्युटिफूल, मोर स्पार्कलिंग. ती गजाल आसा काँग्रेस पार्टीची. Congress will be portun more actively, with more charisma, with new faces, dedicated. It will be more strengthened because म्हाका खंय तरी दिसता की हें सगळें जालां आनी एक जे खरे ग्रासरूट वर्कर्स आसा जेंकां केन्नाच चान्स मेळना आशिल्लो, डेडिकेटेड वर्कर्स आसा, जे आमचे भशेन भुरगीं जी ग्रासांतल्यान वयर आयली आसा काम करून, खंय तरी तांकां आतां फ्युचर आसा. एंड आय एम शुअर दॅट द काँग्रेस पार्टी इन कमिंग नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन्स वील रियली गो थ्रू असेसमेंट करतली. जे ग्रासरूट आसा, न्यू फेसीस आसा, बरे भुरगे जे
ideology of Congress, who believes in ideology of Congress, will be giving tickets to them. Money and winnability will be later. But the work, the dedication and loyalty, जे भुरगे टिकेट दितले ते फाल्यां हांगा साकून थंय बेब्या मातशें उडकी मारपाना पळय तसल्यांक टिकेट दितले म्हणून म्हाका खात्री आसा. पणजेच्या पोटवेंचणुकी वेळार मुख्यमंत्र्यान बाबूश मोन्सेराताचेर टिका केल्ली आनी आतां ताका भाजपात घेतिल्ल्यान प्रतिमान मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो. The CM of Goa, that's Pramod Sawant, 2 months back, Panjim elections, Nitin Gadkari येल्ले त्या मिटिंगाक तो उलयल्लो. वाव, हे उलयल्लो तो. He spoke something like, think whom the Congress has given the ticket. He's got smuggling cases, he's got rape cases, extortion, ये ते. अरे आमी तुका एक सांगपाक सोदता प्रमोद बाब की यू टर्न मास्टर म्हणटा तो बिगस्ट ब्लास्टर म्हणटा तो तूं. आयज तुका ते लोक बरे जाले. ह्या फोडाफोडीच्या राजकारणात राजकारणा भायल्या शक्तीचो हात आशिल्ल्याचे गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकर म्हणटा. ही शक्ती कोण हे मात ताणें सांगलें ना, पूण मंच बेगीनूच तेका लोकां मुखार घेवन येतलो अशें ताणें सांगलें. हे फोडाफोडीचे राजकारण भाजपाकूच म्हारग पडटलें अशें वेलिंगकर म्हणटा. एका नॉन पॉलिटिकल ताकद जी आसा ताजो हात आसा अशा प्रकारच्यो गजाली आमच्या हाताक लागल्या. एक ताकद आसा हांगा वावरता आनी ती पॉलिटिकली सुद्दां इंटरफियर करता, पण ती नॉन पॉलिटिकल एंटिटी. तर ताजो हात ह्या सगळ्या प्रक्रियेच्या फाटल्यान आसा. भारतीय जनता पार्टीचेरूच कब्जो करून आपले जे कितें डिझायन्स आनी अजेंडा आसा तो पूर्ण करप अशा पद्धतीचे एक प्लॅन जो आसा काही पॉलिटिशियनांक घेवन संयुक्तपणे एका नॉन पॉलिटिकल ताकद जाका म्हणटाले हांगा गोंयांतली त्या ताकदीन हें केल्लें आसा. योग्य वेळाचेर ताजो पर्दाफाश जो आसा तो गोवा सुरक्षा मंच करतलो. भाजपा विरोधकांक काबार करपाक सोदता अशें आपाचो निमंत्रक एल्विस गोम्स म्हणटा. काँग्रेस आमदार विकूंक आशिल्ल्यो वस्तू आनी भाजपा कॅडर तांकां कशें घेतात असोय प्रस्न ताणें केला. बीजेपी ती तशी पार्टी उरोवंक ना. दे आर हियर आउट टू मॅसेकर आनी दुसरें ऑपोजिशन बी म्हणटा ते कांय फुडें येवपाक जायना हें आज ताणें सिद्ध करून दाखयलां. आम आदमी पार्टी हाचेर निशेध मारता आनी लोकांक एकूच सांगता की आमी आसा आनी तुमकां जर बरेपण जाय, गोंयचें बरेपण जाय जाल्यार तुमी हें आतां चिंतूंक जाय आनी आमच्या आम आदमी पार्टीक तुमी सपोर्ट करचो पडटलो. बी टीम म्हणून आतां फाटीं 2 म्हयने सुद्दां जावंक ना. आम आदमी पार्टीक बी टीम म्हणीत आयिल्ले हेच प्रचार करता आसतना मिटींग जाता आसतना बी टीम आमकां म्हणटाले. आज आमी सांगला ते भशेन हो पडदो उगडलो आनी खरी बी टीम कोण ते आज दिश्टी पडले लोकांक. बीजेपी कडेन पयशे आसा आनी हांकां खबर आसा की हे वस्तू म्हणून हे काँग्रेसवाले जे गेल्या आनी पयलीं बीएमजींतल्यान ते 2 गेल्ले ह्यो वस्तू अशे पयशे दिले तांकां विकते घेवपाक जाता. हे MLA न्हय आनी हे मनीसय न्हय आनी हे कोणूच न्हय. हांकां फक्त दिसता ते पयशे आनी हांकां जाय फक्त सत्ता. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार, व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी श्यामचारी. गोंयच्या खणींची परतून पळोवणी करून अहवाल सादर करपाची सुचोवणी गृहमंत्री अमित शाहान खण मंत्रालयाक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शुक्रारा सांगले. बिरेस्तारात दिल्ली जाल्ले उच्चस्तरीय बसके उपरांत ट्वीट करून ताणें हे विशीं म्हायती दिली. दिल्ली गेल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा अमित शहाची भेट घेवन गोंयच्या खण प्रस्नाचेर चर्चा केली. ह्या वेळार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आनी केंद्रीय खण मंत्री प्रल्हाद जोशी हाजीर आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काँग्रेसीचे आमदार फुटिल्ल्यान निर्माण जाल्लो गोंदळ अजून तसोच आसा. भाजपा गोवा फॉरवर्डा कडली युती तिगयतलो काय ना, मंत्रिमंडळात मंत्रीपदाची सर्त कोणाक लागतली हे विशीं अजूनय वातावरण संभ्रमाचें आसा. आमदार म्हणून 2 खेपे वेचून आयिल्ल्या एलिना साल्ढाणाक मंत्री करात वावुरप्यांनी मागणी केल्या. काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान ताचो इश्ट आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाची ताच्या घरा वचून भेट घेतली. पळयात. आमच्या सरकारा कडेन एकूच मागणी आहा की आमच्या सरकारान महिला म्हणटा ती आमदार ती एकूच आसलेली, आतां तो आनीक आयिल्ली आसा सरकारान घेतली ती बरी आहा. आमी जेन्ना लोकांच्या दारांनी भोंवतात
तेन्ना आमी म्हाका जाल्यार म्हाज्या वाड्यार जेन्ना भोंवता तेन्ना लोक म्हाका सदांच सांगता की मॅडमीक मिनिस्ट्री मेळना रे पण आतां वेळ येयल्लो आहा. म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी भरपूर सगळे BJP वाटेन आहा तेंचेर ते अन्याय जावपाक जायना म्हणून आमच्या आमदाराक मिनिस्टरान घेवपाचें हीच हांव सरकारा कडेन मागणी करता. BJPचे कार्यकर्ते आसात तांणी मागिल्लें की मॅडम एलिना हेंकां मिनिस्ट्री दिवची म्हणून पण ते खेपे ते जालें ना. आतां आमी खुबश्यो पार्टीन घडामोडी जाल्ल्यो अशें पळयल्यात आनीक अशें दिसता की सगळे मिनिस्ट्री रिशफलिंग जातली अशें आमी बी आयकलां. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तांणी एक मिनिस्ट्री आमचे मॅडम एलिनाक दिवची कारण तुमी पळयलां आसतलें की कुठ्ठाळे वाठारांत खुबशी नाराजगी आसा थोड्या लोकांची की जितकी स्पिडीन कामां जावपाक जाय तितकी जायना आनी मे बी बिकॉज शी इज नॉट हॅविंग एनी मिनिस्ट्री समज मिनिस्टर समज आशिल्ली ती जाल्यार शी कूड हॅव डन इट व्हेरी फास्ट एंड स्पीडी वे. Congressman Reginald Lawrence, in the meantime, made a visit to old friend Goa Forward Supremo and still TCP Minister Vijay Sardesai's house. Watch. काल मेळो सो तेका काल मेळो ना म्हाका ताजे मेळया म्हणचे या की जाते आतां जायनी कितें उलयलें कितें मिटींग कितें काय ना मिटींग आनी काय ना कॅज्युअल विजीट इतली विधान तुगे फ्रेंड याद जाता तुका कितें जालां तो रुलींग आला न्ही सो आतां आमी तेका जाप करया कितें आसता तुका when you are in power everybody visits you when you are not in power it is you know there lies the real charm when you visit somebody when he is not in power. So politics and do kan sugna politics is आता जे पड कित केला जे पड कित चलता ते आनी तेजी आनी उलोवपा ना. You can't call it duk and suk. It is only political prostitution whatever. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. काँग्रेस सोडून भाजपात आयिल्ल्या 10 आमदारांची भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन तोखणाय केली. आपल्या बापायनूय काँग्रेस सोडून भाजपान येवचे अशेंय तो म्हणटा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन शुक्रारा गोंय वैजकीय महाविद्यालयातल्या नूतनीकरण केल्ल्या चलयांच्या हॉस्टेल कॅन्टीनाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकार हजर आशिल्लो. हे कॅन्टीन सोडॅक्सो कंपनी चलयतली. Support is a very good decision. The Congress party is on the path of totally getting disintegrated, and especially with the type of leadership Rahul Gandhi offers to the people of the country. And as गरज अशी परिस्थिती आयल्या की Congress all over the country is deserting the Congress because they don't see any hope. A politician actually comes because of living up to the aspirations and the promises that he has given his electorate. If he finds that a party forum is unable to give that promise or fulfill that promise, then they have found BJP as an alternate option to fulfill their vision for their people in their constituency. अरे राहुल गांधी खातीर हांव बी सोडले पक्ष. राहुल गांधीक जर विजनूच ना आनी ताका आपले लोक सांबाळूंक शकना ते राहुल गांधी स्वता अमेथीच्या लोकांनी ताका धांवडून घातलो थंयच्यान आनी उरला कितें. My father's views are his personal views. He also must be, according to me, he also must be totally frustrated with the Congress leadership. I would have been happy if he came with me also. There's no problem. I think the food is very good, and considering that the students will be getting, I think it's a good quality food. I am happy about the cleanliness, quality food, and the choice of food. And this is very great that this step has been taken to provide this type of food to the students. I'm very happy about it. आज ही फॅसिलिटी चेंजीस स्टार्ट जाल्या की सद्या पयलीं तरी जेवण सगळें हायजिनीक आसा टायमार मेळटा आमकां स्पेशली जी भुरगीं भायर येयल्या हांगर MBBS शिकपाक तांच्या खातीर बरी जाल्या की सॅटर्डे आनी संडेची कसली फॅसिलिटी तांकां मेळटली आसा. आशा करता की फुडें अशीच चलतली आनी आमकां अशेंच तेचे बेनिफिट्स मेळटले. मामोळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. बाणस्तारी बाजारातल्या दुकानदारांक दुसरे कडेन व्हेल्यात. बाणस्तारी नवे मार्केट जाता. पोरणी बिल्डिंग मोडून ते सुवातेर नवी बिल्डिंग बांधतात. मार्केटाच्या पोरण्या बिल्डिंगेची अवतिकाय जाल्ली देखून नवीन बिल्डिंग बांदप गरजेचे जाल्ले. शुक्रारा बाणस्तारी बाजार भरता हो वाठार भोमा पंचायतीत येतात. आयज जो बाणस्तारचो बाजार जो आसा आयज आमी हनुमान टेम्पल नियर PWDच्या ऑफिसान फाटल्यान शिफ्ट केलो. आयज पयलो बाजार जो आसा सगळे वेंडर्स हांगसर ही जागेन नवीनूच आसा कारण ओल्ड जो बाजार आसा तो बाणस्तारी ते आमचें काम ऑनरेबल मिनिस्टरान रिकन्स्ट्रक्शन करून फूल आमकां नेवो प्रकल्प बांदून दिवपाचें हेसरून दिलेलें. तेजें काम आतां चालू ऑलरेडी जाल्लेलें आसा. त्या कारण आमी हो बाजार आयज हांगसर शिफ्ट केल्लो आसा ब्रेस्तार शुक्रार.
सगळ्यांक तिंगा डिस्ट्रीब्यूट करून दिलेले आसा. पावसा खातीर मातशें कंजेस्टेड जालां, थोडे लेवलिंग करपाचें आसा, ते लेवलिंग नेक्स्ट बाजार पर्यंत आमी तिंका कंप्लीट करून दितले. मार्केट आमची शिफ्टिंग केल्लें आसा हांगा, तेन्ना शिफ्टिंग केलें तेन्ना आमकां प्रत्येक गोंय सरपंचान आमकां वेपाऱ्यांक विश्वासान धरलेले आहा आनी विश्वासान घेवनूच सरपंचान ही सगळ्यो कामां वेपाऱ्यांक विश्वासान घेवन ही कामां केल्लीं आसा. बाणास्तारच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ले खबरो. बिरेस्तारा राती सावड्डेच्या 2 दुकानांनी चोरी जाली. चोरांनी उदय हेअर कटिंग सलून आणि साई कृपा ज्वेलर्स हे दुकान फोडून पैसे आणि भांगरा वस्ती चोरून व्हेल्यो. चोर फाटले वटेन दुकानात भितर सरले अशें उदय हेअर सलूनाचो धनी प्रकाश धारगळकरान सांगले. दुकानाचे फाटले दार फोडून ते भितर सरले आणि 15,000 रुपया घेवन पळ काडिल्ल्याचे ताणें सांगले. हेअर सलून जे पद्दतीन फोडिल्ले तेच पद्दतीन चोरांनी भांगराचे दुकानय फोडले. पुलीस फुडली चौकशी करतात. म्हणजे थोडे पयशे आशिल्ले ते टोटल हे केल्यात 15,700 रुपया कॅश वयली. दोन्ही ड्रॉवर फोडलेले आसा. दार फोडला त्या दारा खातीर फाडल्यान त्या भितर टायल्स बी घातलेले सगळे टायल्स बी फुटलेले आसा. गेटीचे लॉक बी सगळे फोडून गेले. दुसऱ्याचे कितें व्हेला कळना. ताजें कितें व्हेला तें खबर ना. ती आतां येवन बीन तिणें कितें सांगलां पुलिसांक बी कितें व्हेला कितें. सावर्डेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावर्डेकार. लोकांक हांसोवप सोंपें न्ही, कॉमेडी करप सगळ्यांत कठीण गजाल. नामनेची नाट्य कलाकार वंदना गुप्तेन म्हळां. कला अकादमीन गोमंत रंगभूमी दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत ती उलयताली. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी कला अकादमीचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. रंगभूमी जिती दवरपा खातीर वा तिचे संवर्धन करपा खातीर रंगमाचेर येवं नाकात जाल्यार स्वताचें व्यक्तिमत्व घडोवपा खातीर रंगमाचेर येयात. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन तरणाट्यांक उलो मारलो. नाट्य क्षेत्रात योगदान दिल्ल्या कलाकारांचो ह्या वेळार भोवमान घडोवन हाडलो. पळयात. एक गोष्ट मला जाणवते की लोकांना हसवणे ही सोपी गोष्ट नाही आहे. कॉमेडी करणं हे सर्वात अवघड काम असतं, कारण सहज टचकन डोळ्यात पाणी येणारे खूप प्रेक्षक बघितले. बायका तर अगदी मुसमुसून रडतात, आपला पदर ओला झाला तर नवऱ्याचा रुमाल घेऊन रडतात. पण हसायचं म्हटलं की तोंड दाबून हसतात. म्हटलं आपल्या बहुतेक अपब्रिंगिंगमध्येच काहीतरी घोळ आहे. पण हे कधी गोव्याच्या मध्ये दिसलं नव्हतं, पण त्या दिवशी का दिसली ते मला आठवत नाही. रंगभूमी जिवंत ठेवण्यासाठी तुम्ही काम करू नका, किंवा रंगभूमी जिवंत ठेवण्यासाठी किंवा त्याचं संवर्धन करण्यासाठी तुम्ही त्या रंगमंचावर पाऊल ठेवू नका. स्वतःचा व्यक्तिमत्व विकास घडण्यासाठी, स्वतः आपण कोण आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी ह्या रंगमंचावर प्रत्येक आजच्या गोवेकराने येणं ही आज काळाची गरज आहे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चवारिया. गोंयांत कलेच्या मळार म्हत्वाचो वावर करपी कला अकादमीक 15 जुलयाक 50 वर्सां पुराय जातात. ह्या सुवर्ण महोत्सवी वर्साच्या निमतान कला अकादमीच्या आयज मेरेनच्या प्रवासाचेर उजवाड घालपी कला तरंग कार्यावळीचें आयोजन केला. 15 जुलयाक ही कार्यावळ जातली. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन हे विशीं माहिती दिली. गोंयच्या लोककलेचो आविष्कार घडोवपी पूर्वरंग ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां अशें मंत्री गावडेन सांगलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जातलें अशें ताणें सांगलें. ह्या वेळार कला अकादमीचो वांगडी सचिव गुरदास पिळणकार आनी दत्तगुरू आमोणकार हजर आशिल्लो. आमची कला अकादमी जी आसा 1970 सालापासून सुरू जाल्ली ती आतां पर्यंत जवळजवळ 50 वर्सांचो प्रवास जावन आसा. आणि त्या संदर्भान गोल्डन जुबलीच्या निमित्तान ह्या कला अकादमीक विविध तरेचे कार्यक्रम जावचे आणि हे वर्स आमी 50 वर्ष म्हणून सेलेब्रेशन करचें अशें कला अकादमीच्या कावन्सील बॉडीन ठरयलेलें आसा. 15 तारखेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर
ह्या गोल्डन जुबलीच्या कार्यक्रमाचे आम्ही उद्घाटन करतात आणि ह्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्तुकी जातलें. आमची कला अकादेमी पयली EDC जो कॉम्प्लेक्स जो आसा थंय पयलो आशिल्लो आनी नंतर हांगसर 1982 सालान सुरवात जाल्ली. तो पर्यंतचो प्रवास तो आज पर्यंतचो सगळी थोडेशे भागान विज्युअलायज आमी दाखयतले आनी ताका आमी नांव दिल्लें आसा. आनी दुसरो भाग जो आसा तो पूर्वरंग, ताजेर गोंयचे सांस्कृतीक मळाचेर ताका पारंपारिकता जे आमचे प्रकार जे आसात ते प्रकारांचे एक आमी सगळी मातयेंतले पासून म्हणजे ह्या गोंयचे मातयेचो वास आशिल्ले सगळी वाद्यां आसा ही सगळी वाद्यां घेवन आनी गोंयचो जो आमचो संस्कृतीक भाग आसा किंवा गाभो आसा ताजेर एक 50 मिनटाचो कार्यक्रम आमी वेगळे तरेन आयज रचिल्लो आसात. पूर्वरंगा खातीर आमी काहीशे ग्रूप आमी सिलेक्ट केल्ले आसात. ते आपली कला सादर करतले एक आगळे वेगळे रितीन. तातूंत म्हणल्यार घोडेमोडणी, गोफ, जागोर आनी यमन हो हेमू गावडे आनी ग्रूप सादर करतलो. वीरभद्र, मुसळ नृत्य, समयी आनी नमन हे अविनाश गावडे आनी ग्रूप सादर करतलो. हल्दीची गितां, वोवयो, धालो आनी दिंडी हे दिव्या नायक आनी ग्रूप सादर करतले. शुभदाचारी आनी ग्रूप हे दवली मांड म्हणून एक वेगळो तरेचो एक प्रकार खास करून 70 भागान आमकां पळोवपाक मेळटा ताचें सादरीकरण जातलें. दत्ताराम सावंत आनी ग्रूप मोरुलो सादर करतलो. शुभम नायक आनी ग्रूप समूह वादन हे सादर करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.